14 ऑगस्ट 1947 अखंड भारताचे कुडके जाल्ले. परत एक फावट भारताची फाळणी करपाचे यत्न चल्ल्यात. हे यत्नाक यश मेळचें न्ही हे खातीर दरेकान अखंड भारताचें स्वप्न पळोवप गरजेचें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें. 14 ऑगस्ट फाळणी दीस हो काळो दीस असो याद करीत भाजपान विभाजन विभीषिका स्मृती दीस घडोवन हाडलो. श्रीपाद नायक ह्या वेळार उलयतालो. भारताची फाळणी जावन पाकिस्तान देश तयार जालो त्या वेळार जे लोक पाकिस्तानात वचूंक नात आनी भारतांत रावल्यात ते लोक परत देशाची फाळणी करपाचे यत्न करतात. देखून हो भारत अखंड भारत उरप हे गरजेचें अशें श्रीपादाचें म्हणणें. अखंड भारताचे स्वप्न आमच्या दोळामुखार आमी कित्याक दवरूंक जाय? भारताची सीमा खंय खंय आशिल्ली आमकां सगळ्यांक सांगपाची गरज ना. परंतु ब्रिटिशांनी जे काही कडू बियां जी रोवन दवरलेले आसात आनी ते जे आमी अजुनूय भोगतात, त्यो गोश्टी अजुनूय आमी भोगतात. ते चुकीचे पायंडे काँग्रेसीन आनी त्याच बरोबर ब्रिटिशांनी जे कितें केलें ते खूब ते खोल आसा. आमी तेजेर विचार केले ना आमकां तेची खोली निश्चितपणे कळटली. त्यांच्या आदाराचेर आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. तातूंत हो दीस जो आसा तो खरोखर दुर्दैवी आसा. त्यावेळी ते अशें वर्णन करतात, आजचे प्रमुख ते आमकां सांगतले, तातूंत डिटेल वचना. परंतु हे सगळें स्वातंत्र्या बरें डिविजन चल्लें, ताचें कॉन्ट्रॅक्टूय चल्लें, कशें तें स्मूथली जावचें हेंय चल्लें. परंतु पाकिस्तानान खंय तरी हाजे 5% सुद्दां जे गोश्टी पळयना आनी म्हणूनच लाखो भारतीयांक जिवन मेल्ले. कितल्योश्यो ट्रेनी मड्यांनी भरून येताल्यो त्या दिसा आमी पळयल्यो. सत्तेच्या अभिलाषेमुळे, आशेमुळे, सत्ता ही कितें आमकां सत्ता बेगीन जाय ह्या आशेमुळे भारतमाते खंय तरी खंड करून उडयली. उजव्या भुजा ही भारतमातेची कापून उडयली. हे फक्त सत्तेच्या आशेमुळे दोन्ही सायडी. हे सगळें करताना जसे म्हणल्या प्रमाणे जो करार झाला तो करार थंय चुरलो. परंतु गुंडगिरी, आतंकवाद ह्या हातूंतल्यान आमच्या देशाचें चड नुकसान जालें.